ब्रेक घेतला म्हटलं हावेन ब्रेक घेतला मस्तले मिरसांगो कट करपाक म्हणजे बेगीन सांगा इतली कामां हांगा स्टार्ट जाली आसा सो खंय लक्ष दितली खंय पळयतली कितें पळयतली कांयच कळना सो सो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले सगळे बरे आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा आनी आयचो व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हणसर न्हय भरपूर असो लेट जालो म्हाका आनी आयचो व्हिडिओ न्हय आमच्या नवीन घराचें हांव स्टार्ट करता सद्या बेडरूमान आसा आनी तुमकां आवाजूय येता आसतलो भरपूर आवाज सद्या चालू आसा आनी हांव भायर बेडरूमाचो व्हिडिओ स्टार्ट केलो अजून काम कंप्लीट जावंक ना बट न्हय काम चालू आसा सद्या अशे तरेन आसा आणि त्याच बरोबर ना आयची दिसाची सुरवात सुद्धा खूप वेगळे तरेन अशी झाली गडबडीन धावपळीन अशी झाली कारण सकाळी काम स्टार्ट जालें आणि काम सांगपाक गेलें ना आयज म्हणटा तशें सगळीं कामां आमची स्टार्ट जाल्ली आसा आणि कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो ऑलरेडी म्हणटा तशें आमी मिरसांगो कट करपाक बीन काकीक बीन आपयली सो थोडेशे काल कट केल्ले सो आयज सुद्दां एकली काकी येयल्ली आसा म्हटल्यार तिका आपयल्ली आमी सो ती कट करपाक येयल्ली आसा त्याच बरोबर म्हणटा तशें खोप करपाक सुद्दां आयज आमी आपयल्ले सो खोपीचें मातशें काम करूंक जाय सो तें सुद्दां येयल्लें आसा आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें आयजूच न्हय म्हणटा तशें आमचें टॉयलेट बाथरूम किचनाचें काम सुद्दां स्टार्ट जाल्लें आसा सो एका दिसान इतली कामां वांगडा स्टार्ट जाल्ली आसा सो खंय लक्ष दितली खंय पळयतली कितें पळयतली कांयच कळना तेज्या भायर म्हणटा तशें काल तर ऑर्डर हांवें कंप्लीट करूंकूच ना कारण काल म्हणटा तशें प्लंबर काका बीन येयल्लो सो अशें धांवपळीन न्हय म्हणटा तशें कशें कितें सगळे गोश्टी हांव हँडल करतलें सद्या न्हय हांव हांगसर आसा खोपीनूय लक्ष दिता प्लस म्हणटा तशें हांगसर काम चालू आसा टॉयलेट बाथरूमा कडेन थंय बी लक्ष दिता आनी मम्मी घरा कडेन आसा कारण मम्मी जेवण बीन करता प्लस काकी थंय बसले मिरसांगो कट करूंक सो तिकाय बीन एकलेक बसची पडटली न्हय सो ती थंय म्हणटा तशी मॅनेज करता अशे तरेन सद्या आयज आमी मॅनेज करता कारण एकाच दिसा सगळीं कामां स्टार्ट जाली सो अशें कांय प्लॅन नासलें की आयजूच सगळीं कामां स्टार्ट जातली बट जाली ती म्हणटा तशी जाली ती बरी जाली कारण आतां थोड्या दिसांनी पावस सुद्दां येतलो आनी टॉयलेट बाथरूमाचें काम जें आसा तें बेगिना स्टार्ट केल्लें खूब बरें अचानक पावस स्टार्ट जालो जाल्यार प्रॉब्लम जातलो सो ताकाच लागून हांव सद्या घरा कडेन आसा आमच्या घरा कडेन सो आयज धाकटो असो व्हिडिओ करतलें सो तुमकां ह्या व्हिडिओन अपडेट मेळटलो म्हाज्या घरान रिलेटेड म्हणटा तशें कशें कितें काम चालू आसा खंय मेरेन पावलां हें तुमकां आयच्या व्हिडिओन पळोवंक गावतलें आनी म्हणटा तशें सगळें आतां हांव ट्राय करतलें म्हाज्या घरा रिलेटेड सगळे व्हिडिओ अपलोड करपाचे सगळें कॅप्चर करपाचें हेजो मेमरी म्हणून म्हाका फुडें इन फ्युचर याद उरोवंक जाय म्हाका पळोवपाक गावूंक जाय की घराचें काम कशें कितें चालू आसलें सो ताका लागून हेज्या पयलीं तर म्हाका परमिशन नासली बट आतां म्हणटा तशें हांव सगळें कॅप्चर करतलें आनी म्हणटा तशें अशें लायक सगळें शेअर करतलें कशें कितें काम चालू आसा कशें तरेन आमी काम स्टार्ट केलां तें बीन बारीक बारीक गोश्ट म्हणटा तशी कारण इन फ्युचर म्हाकाय तें पळोवपाक गावूंक जाय की कशें आमी मेहनत करून हें काम केलें तें काम केलें तेका लागून तर दाखयता तुमकां एक करून तें काम कशें कितें चालू आसा कामाचो अपडेट तुमकां दिता तर चला हेच्या पयलीं काय शेअर करूंक गावूंक ना कारण म्हाका तशी परमिशन नासली बट आतां तर शेअर करूंक गावतलें म्हटल्यार हांव म्हाज्या मनानसून शेअर करतलें म्हाका शेअर करूंक जाय सो एक करून तुमकां आतां दाखयता ओके सो चला सगळ्यान पयलीं किचनाचें काम कशें कितें चालू आसा तें दाखयता आनी तेच्या मागीर तुमकां पोरसून व्हरता सो अशे तरेन एक करून शेअर करता सो चला सद्या बेडरूमान आसा आनी भायर सद्या बेडरूमाची कंडिशन अशी आसा कारण आमचें काम चालू आसा आजून तशें कांय जावंक ना पळोवंक शकता तुमी लायटीचें बीन खूब काम पेंडींग आसा आनी हांगसर म्हणटा तशें सामान बी आसा विटा बीन आसा सो म्हाजो मोबायल बी हांगसर दवरला हांवें तेच्या उपरांत हॉल आसा टूर तर दितलेंच हांव एक्चुली म्हाका कोणी तरी कमेंट केल्लो तुजें घर कंप्लीट जाल्या उपरांत होम टूर सुद्दां दी म्हणून शुअर आनी तेच्या भायर न्हय म्हाजो अवतार मात आयज अवॉयड करा कारण सगळी कडेन काम चालू आसा सो गॅस बीन हांवें खूब वयर बांदलेले आसा कारण गरमेन एक तर म्हाका काम करपाक जाय आनी तितून म्हणटा तशें गॅस बीन सकयल हांव सोडूं शकना तेका लागून सो चला आतां फुडें या हांगसर गेट बीन काडलें सो मातसो आवाज येतलो तुमकां तर कारण चालू आसा काम हांगसर
हांगसर ना शेणी बीन दवरल्या, हांगसर शेणी बीन दवरल्या. सगळ्या अशा तरेन हांगसर काम नाही चालू आसा टॉयलेट बाथरूमाचे. हांगसर आमचो टॉयलेट असलो पळयात मिडल दिसता तो, तेज्या सायडीक आसलो आमचो बाथरूम, तेज्या उपरांत हांगसर आसलो तो आमचो स्टोर रूम. सो हे सगळे आयज मोडपाक स्टार्ट केले आमी. सो हेजेर न्हय परत आसले तशें बांदकाम येतले आमचे हे पळयात. सो टॉयलेटाक टायल्स बीन बसयल्ले आमी, म्हटल्यार बरो आसलो ओवरऑल, जमनीकूय वयरूय बाथरुमाकूय असले. बट सद्या तर अशा कंडिशनान आसा कारण हे फ्रेश अशें करतले आमी. आनी कालूच तेजें कनेक्शन बीन काडलां आमी. कितें गे कितें तें खबर ना म्हाका. मम्मी थंयच्यान म्हाका कितें तरी विचारता. सो मातसो आवाज येतलो, सो म्हाका वॉयस ओवर करचो पडटलो. सर कालूच आमी न्हय हांगसर कनेक्शन बीन नळाचें बीन काडलेले. लायटीचें तर ऑलरेडी घराचें काम चालू आसतना काडलेले. नळाचें काल काडले, नळाचे टॉयलेटाचे बी. सो नाल्यार काम करूंक गावना तेका लागून. सो आतां हें काम आयच्यान स्टार्ट जालें टॉयलेट बाथरुमाचें बी. आनी खोपीचें बीन काम आसा थंय चालू, तें बीन तुमकां दाखयता. बट सद्या आमी हे सगळें हांगसर काडून दवरला. जे बरें आसा न्हय ते यूज जाताले आनी जे ना न्हय ते मागीर वेस्ट भायर उडोवपाचे. हे आमी काडून दवरलेले हे पळय म्हणटा तशें बरें आसा, फुटोंक बीन ना, बरें काडलेले आमी ते. सो हे सगळे जे आसा न्हय ते दवरले सद्या, यूज जाता ते ओके आसा, नाल्यार मागीर भायर उडोवपाचे. सो हे सो कसले कडक वत आसा ना ते, ह्या वतान न्हय काम करपाक सुद्दां हे सामकें. आनी थंय काकी मिरसांगो कट करता, म्हाका आयज बसोंक गावूंक ना, मम्मीकूय बसोंक गावना कारण थंय जर बसली न्हय जाल्यार हांगसर हे जायना. सो काकीक म्हटलें मातशें तूंच कर म्हटलें, आमी मातशें हे करता म्हटलें पळयता. सो आतां तुमकां खोपीचें काम दाखयता. सो हे पळय सद्या तर अशी कंडिशन आसा भायरसून. चिरे बीन हांगसर आमी काडून दवरल्या आनी हांगसून न्हय सगळ्याक बांदकाम येतलें आमचें. थंय मेरेन गॅलरी येतली, हेरी बीन बसतालो पळय ते थंय मेरेन असले. आनी हे सद्या अशा तरेन आसा कारण हे आतां काम चालू आसा तेका लागून. सो हे चिरे जे आसा न्हय ते आमी काडून दवरता, म्हटल्यार जे बरे आसा ते यूज करूंक गावतले तेका लागून, बाकीचे वेस्ट आसा. सो आतां तुमकां न्हय पोरसान व्हरता. म्हटल्यार सद्या पोरसाची कंडिशन अशी आसा कारण जळी मळी आमी सगळ्याक सामान उडयल्लें आसा. कारण हे जे आसा न्हय ते आमकां काडपाक जाय. हे पळय हे बीन आसा न्हय ते आमकां काडपाक जाय. सगळें आख्खें निवीन करतली आमी. हे सद्या कंडिशन अशी आसा कारण हांगाय बीन तेच चालू आसा काम. आनी हे सामान तुमकां खबर आसा, सामान आसलें म्हटल्यार जे आमी शिफ्ट केल्ले न्हय ते हांगसर हाडून दवरले. बाकी ओवरऑल न्हय हांगसर हे पळयात काम स्टार्ट जाल्लें आसा आमचें. सगळी कडेन तुमकां सामानूच दिसतलें. तर हांगसर सद्या खूब आमी पाडलेली आसा, पत्रे बीन सगळे काडले आनी खोपीचें काम आयज स्टार्ट केलें. तेज्या उपरांत न्हय हांगसर सगळी कडेन थोडे थोडे सामान आमी शिफ्ट केलां. सद्या कुळागर कशें दिसचें ना तुमकां हे पळयात. सो हे पळयात हांगसर 2 काका येयले हेल्प करपाक. सो ते दीस तुमी पयलींच आसतली खोप कशी आसली, आयज कशी आसली. हे दिसता न्हय ते पाडटली आमी आनी प्लेन करतली. सो नॉर्मली न्हय जशी म्हणटा तशी आमची पयलीं खूब न्हय बांदकाम केल्ली आसली. बट आतां आमी तशी घेवची ना, आतां आमी मातशी डिफरंट घेतली, पत्रे घालून सोडटली. सो ते एक बरें जाता, परत अशें मागीर करपाची गरज ना. आनी उदकाची टाकी आसा न्हय ती आमी घरा कडेन शिफ्ट करतली. पोरसान आसली एक्चुली, सो पोरसान दवरची ना कारण क्लीन बीन करूंक न्हय म्हाका ती गावना. कारण न्हय दाखयता तुमकां. तर हांगसर आमची न्हय एक्चुली टाकी आसा ही पळय. बट तेज्या वयर न्हय हे पळय कनेक्शन गेल्लें आसा, लायटीची वायर गेले. सो तेका लागून न्हय हेजेर जर चडलें न्हय जाल्यार करंट पास जावं शकता. तेका लागून म्हाका क्लीन करूंक गावनासलें वयर चडोन. सो हांवें म्हटलें ही टाकी आहा ती थंय घरा कडेन शिफ्ट करतलें
आनी हे क्लीन करतले. सो केले जाल्यार एकदमूच म्हणटा तशें. सो अशे तरेन आयज आमची कामां स्टार्ट आसा भरपूर गडबडीन. आनी इवन आयचो व्हिडिओ सुद्दां म्हाका एडिटींग करूंक गावतलो काय खबर ना. सो मातशें तुमी एडजस्ट करून घेया कारण अशे तरेन काम आमगेर चालू आसा. सो व्हिडिओ बीन म्हाका वयर सकयल अशें जातलें म्हाजें. आनी झाडां पळय वतान कशी बावल्यात. सो पळय हितून माती काडून दवरलेली आमी झाडांक लागून बी सगळें हें आसा सद्या. हें पळय हातोडी दिली तुमकां? हातोडी दिली? दिवंक ना न्हू? हाडटा हाडटा. सो हे फातर जे घातले नाही ते आमी फोडटा आनी तेची हे करता बारीक बारीक. सो आमकां बरें जातलें न्हय. कारण न्हय आतां दाखयता तुमकां. म्हटल्यार हांगसर ओपन केला आमी. सो हांगसून न्हय हे पळय पावसाचें उदक अशें वयता ओवरलोड वयता. मागीर तेका लागून हे घसरून घसरून आख्खी आमची खोप जी आसा न्हय ती अशा कंडिशनान जाली पळय. तेकाच लागून हांगसर न्हय भरपूर अशें पावसान उदक येता. इतलें उदक येता ना हे उदक डायरेक्ट शेतान वयता मागीर. सो अशा तरेन सद्या तर आमचें काम चालू आसा. आनी हे दोन काका जे आसा न्हय ते आमकां हेल्पाक येयल्ले आसा. तर गायज अशा तरेन सद्या काम चालू आसा. सो हांव आतां घरा कडेन वयता. म्हटल्यार ती काकी आसा न्हय थंय मिरसांगो कट करता. आनी हांगसर हे पळय हें चालू आसा. मम्मी हांगसर येयली आतां. म्हणल्यार बोरसान येयली झाडांक उदक घालता सद्या. ते म्हणसर हांव हांगसर मातशें बसतलें काकी कडेन. सो हेय बीन आसा हे पळय भरपूर कामां आसा जाणा. इतली कामां आसा. पत्र्यांक बीन म्हाका न्हय कलर करपाक जाय कारण तेजेर सिमीट पडला आनी कलम येतली. तर हे पळय हे घेवन येयल्या. हे एक्चुली म्हाजें न्हय स्टार्टींग बावल. हेजूकून आनी एक बावल आसलो तेजे मागीर हो एक बावल घेतलेलो हांवें म्हटल्यार नुस्तेकाचो हो. सो थंय आसलो पोरसान तो घेवन येवया म्हटलें केन्ना ना केन्ना यूज जातलो तेका लागून. सो काकी बसल्या हांगसर. थोडे जे काल मिरसांगो उरलेले न्हय ते सद्या कटींग करता. म्हटल्यार चड नासले कमी आसा. सो हांगसर हे काम चालू आसा पळय. सो हांवूय न्हय मातशें आतां बसतलें मिरसांगो कट करपाक म्हणजे बेगिना जातलें बरे तरेन जातलें. आनी ते आमचो मम्मी थंय हे करतली कारण जेवण तर तिणी केलां आसतलें. सो हे जाल्या उपरांत मागीर म्हणटा तशें थंय वयतलें कारण ते जेवण बेगिना जावपाक जाय कारण ते बीन जेवपाक आसा. मागीर काकी बी आसा म्हटल्यार टायम जाता न्हय मागीर रोखडो जेवणाचो तेका लागून. आनी आयज शिवराक आसा. सो आयज नुस्तें ना काल नुस्तें आसलें. तर चला या मातशें कटींग बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज थोडेशे मिरसांगो न्हय कट केले. म्हटल्यार थोडे उरल्या. कितें जालें गे? मम्मी येता. हांव घरा वचपाक आनी हांगसर मम्मी येता. जालें आतां इतलें? सो खोपीचें काम चालू आसा न्हय. सो मम्मी येयली घरा कडेन. तशें जाल्यार हांव वचना. एक्चुली हांव घरा वचपाकूच येयल्लें. ही पळय थोडीशी माती घेवन येयली दिसता. एक्चुली हांव घरा वचपाक आनी ती हांगसर येयली. सो चला हांव आनी वचना घरा कडेन. म्हटल्यार काम चालू आसा तांकां करूनी. आनी मातशें मशीन बंद जालें दिसता. कडक वत येता न्हय तेका लागून. सो जेवपाचो टायम रोखडोच जाता. 12 जाली. मम्मीन रोस केला भाजी केल्या लोणचे पापड म्हणजे पापड भाजूंक जाय तेका लागून. सो चला थोडेशे मिरसांगो कट करपाचे उरला कट. सो गायज आमी जेवली बी. म्हटल्यार आतां टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 2:30 जाल्ली आसा. आनी आतां व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता. वदळ पासून न्हय व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना कारण खूब अशी धांवपळ. म्हटल्यार घरा कडसून हांगसून थंय. आनी तेच्या मागीर न्हय ब्रेक सुद्दां जाल्लो. ब्रेक म्हटल्यार जेवणाचो टायम जाल्लो तेंचो बी. सो तेका लागून सुद्दां म्हणटा तशें मदीं गॅप पडलेले. तर म्हटल्यार आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करुया. आनी आतां आमी घरा कडेन वयतलीच न्हय. आनी त्याच बरोबर मिरसांगो ज्यो आसा न्हय ते आमचे कंप्लीट जाले कट करून कंप्लीट जाले. सो काकी आसा वचोंक ना अजून. म्हटल्यार काकी बी जेवपाक आसली कारण काकी बीन न्हय लांबसून अशी येता तेका लागून. तर फायनली आमचे मिरसांगोय बरे तरेन कट जाले. आनी आतां आमी घरा कडेन वयतली. पळोवया आतां कशे तरेन काम कितल्या मेरेन जालां तें. आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें जाता तितलें कंप्लीट करून घेवंक जाय. सो आवाज येता न्हय चालूच आसा. सो कितल्या मेरेन भिंत उडोवन जाली तें बीन पळोवंक जाय. तर चला आमी आतां घरा कडेन या आनी चेक करुया कितल्या मेरेन काम जालें तें. 2:30 जाली. सो आतां परत म्हणटा तशें ते कामाक स्टार्ट करतले. मदींशे मातशें गॅप आसता न्हय तेका लागून. तर चला या आमी. हांगसून दिसता म्हाका
सांगता तुमकां, ती जी बाय दिसता ना त्याच्या बायच्या फुडें ती आमची खूब आसा. सो सारकी हांगसून दिसता. म्हणटा तशें जरी थंय वचोंक ना तरी हांगसून सारकें दिसता काम चालू आहा तें. तर चला या आनी पळोवया मागीर फणस फोडपाचो प्लॅन आसा, कळटलें तुमकां. तर पयलीं आमी कामा कडेन लक्ष दिवया, काम चालू आहा थंय या. तर गायज चला आतां आमी घरा कडेन या आनी काम कितल्या मेरेन पावलां तें पळोवया. पळय हांगसर येता मम्मी, कितें घेवन येता. आसूं न्ही गे व्हरता, जड आसा ती. फळी घेवन येयल्या, हांगसर व्हरोंक जाय आमकां. आनी सद्या आमचो अवतार आसा न्हय माती माती तोंडाक बी. सो हे पळय इतल्या मेरेन सद्या कंप्लीट जालें बरे तरेन. हे पळय, सो ही जी भिंत आसली ती उडयली, तेच बरोबर ते बीन म्हटल्यार टॉयलेटाचें हे बीन कनेक्शन हे केलें. सो हांगासर ना इतल्या मेरेन तरी काम जालां आयज. हे पळयात, थोडे फातर आमी हांगसर दवरल्या आनी थोडे हांगसर दवरल्या. मेन म्हटल्यार ना हांगसर वाड जाता, वाटेचेर दवरूं शकना. सो मातशी न्हय गजबड म्हणटात तशी, कित्याक स्पेस ना तितली सामान बरे तरेन दवरपाक. सो अशे तरेन हे तर काम जालें. हे पळयात हेचो अपडेट. तेच्या उपरांत आतां भितर सो आतां ना आमी भितर या आनी भितर चेक करया. हांगसर पळयत जाल्यार ना खुबूच कितें कितें दिसतलें तुमकां. जे वेस्ट आसा ना ते आमी काडपाक स्टार्ट केलें. पळय आनी हांगसर अशे तरेन केलें, म्हटल्यार इतलोच अपडेट आसा. सद्या जमनीचेर फातर घालून न्हय आमी ते लेवलीचेर हाडले. सो सगळी कडेन हे आसा सद्या पांया कडेन पोवचें पडटा. हे पळय पत्रे बित्रे कितें कितें. आनी तेच्या भायर हे पळय सद्या अशें आसा हांगसर. सो तुमकां न्हय डिटेल्सान दाखयता एक्चुअली कितें जातालें तें हांगसर. हे पळय हांगसर न्हय घसरत घसरत वयतालें, कारण हांगसर अशें आसा हेच्या फाटल्यान न्हय एक गटर आसा आनी तो फूल आसता, माती आसता तेतून सामकी. आनी वर्साच्या वर्सा आमी तो क्लीन करता आनी अशे तरेन उदक येता. हे पळय अशें सायडीकसून उदक येतालें एकदम लेवल, म्हटल्यार भरपूर लोडान, तेका लागून हें अशें जाल्लें. सो आतां बरें जालें पळयात. सो ही एक उडोवपाची उरल्या. हो पळोवया कसो कितें जाता तो. आनी मागीर जाता जाल्यार ते सुद्दां काडटली आमी टाकयेचे थंय आसा ते. एक्चुली काम खूब आसा, काम करपाक गेल्यार न्हय भरपूर आहा. इतलें काम आसा हांगा फक्त करपाकूच जाय. तेच्या उपरांत हे जे आसा न्हय पसारो तोय बीन क्लीन करूंक जाय. सद्या आमच्या पोरसाची कंडिशन अशी आहे पळयात, पळोवपा सारकी ना. तेच्या भायर मम्मी हांगसर काम करता. सो हे बीन काडूंक जाय, कितले बुरशे दिसता पळयात. आनी आमची वायनी पळयात पिकोनूय गेली पूण काडूंक टायम ना. पिकोन गेली ती, टायम ना काडूंक सामकी. आनी मम्मी बिजी. पळयात हाय हॅलो बीन करपाक आयज न्हय हे ना, म्हटल्यार ती सामकी बिजी आसा. तेका लागून खुबशे काम आसा जाणा, कितें सांगूंक तुमकां. तेतूंतले तितून हांव कशे तरेन हँडल करता न्हय सगळे ऑर्डरी म्हाजे, हे काम म्हाजे हांवूच जाणा म्हणटा तशें. सो हे पळयात हे आतां आमी मातशें काडटली हांव आनी मम्मी, आनी त्या अनुसार ते करतले. आनी आयज न्हय तुमी म्हणटा तशें आमचो फेस तर अवॉयडूच करा. आमच्या तोंडाचेर इतली माती म्हण कितें 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 आसा, आमचें तोंड न्हय पळोवपा सारकें ना. केस बीन खंयच्या खंय अवतार आसा, कारण काम आसतना खंय हे नीट एंड क्लीन रावतली, सामके अवतार खंयच्या खंय आसतातूच. मम्मी हे काडया मगे आमी, प्लास्टीक काडया थोडे. हे पळय कितें आसा पळय, पळोवपाक सुद्दां न्हय बेज्जार येता. हे पळय कितें जाय उदक. सो हांगसर न्हय हांवें सुद्दां कामाक सुरवात केली. म्हटल्यार एक्चुली ह्या काकांक हांवें न्हय हेल्पाक आपयल्लें. आनी प्लस हांव सुद्दां मम्मी सुद्दां हांगसर काम करताली. म्हटल्यार आमचे कडेन जशें जाता त्या स्पिडीन आमी काम करता. अशें ना की हेल्पाक आपयलें म्हणून आमी अशी ओगी बसता आनी पळयता, तर तशें ना, आमी सुद्दां तेंच्याच बरोबर काम सुद्दां करता. सो गायज थोडे फारशे न्हय आमी काडले. आतां मेन टास्क जो आसा न्हय तो आसा म्हटल्यार माती आसा, माती स्टोर करून दवरलेली आमी स्पेशली हेरीक न्हय पावसान यूज पडटा ती. सो ती व्हरप सद्या चालू आसा. म्हटल्यार न्हय शिफ्ट करता आमी. हांगसर सद्या न्हय शिफ्ट
करप चालू आसा. माती खूब आसा ती, म्हटल्यार लास्ट इयर आमी भरून दवरलेली. हेरीक नाही भरपूर माती पावसान यूज जाता टॉयलेटाक बीन तेका लागून. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें नाय, काकी बीन गेली म्हणटा तशी घरा कडेन वचपाक गेली, कारण आमचें बीन काम चालू आसना, सो तेका लागून तिका एकलेकच बसची पडटाली थंय. आनी थंय बी काम चालू आसा. मदल्या मदीं नाही दोनाय कडेन पळयता आमी, हांगाय बीन थंय बी, सो लागता लागीं बसना. हांगसर हें चालू आसा तेज्या फाटल्यान ते आवाज येता पळय ते चालू आसा. सो चावेचोय टायम जालो, सो आतां घरा कडेन वयतले, चाव घेवन येतले. आनी आमचें बरें दिसता कुळागरान अशें ओपन आसपाक जाय, बेस्ट. सो हांगसून न्हय इतले मेरेन म्हटल्यार न्हय कितलीशीं झाडां वयतली आसली, स्पेशली माडयो वयतले आसले पळयात न्हय. सो ही जागा आतां वेस्ट आनी बेस्ट. सो ही माती आमी न्हय थंय दवरता. सो बरोबर कामां बाबा कशें जातलें कितले बेगिना. आनी पावस तर इतले बेगिना येवंक जायना, पावस येत जाल्यार उरलें मागीर. सो चला घरा वयता आनी च्या घेवन येता. एक 5 मिनटां आमी ब्रेक घेतला, चावेचो ब्रेक सद्या चालू आसा. म्हटल्यार वदळ म्हणटा तेंच्यांनी तर वदळ ब्रेक घेतलेलो, आमी आतां ब्रेक घेतला. म्हटल्यार हांवें ब्रेक घेतला, मम्मीन काय घेवंक ना. आनी तुमच्या कानाचेर आवाज बसता आसतलो. अजून आमचें काम जावना, काम तर भरपूर आसा. हांगसर न्हय मम्मी सुद्दां हेल्प करताली. तर एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार न्हय कसलेंय काम आसूं, व्हडलें आसूं धाकटें आसूं, तें करपाक न्हय लज आसपाक जायना. आनी स्पेशली आपल्या घराचें जर काम आसा न्हय जाल्यार आपूण सुद्दां तेतून काम करूंकूच जाय. अशें ना की काम करपाक आसा म्हणून आपूण सुशेगाद रावंक जाय. आमकां तसलें आवडना, म्हटल्यार म्हाकाय बी लायक ना, मम्मीक बी लायक ना. आमगेर कोणूय कामाक आसले तरी न्हय आमी तेंच्याच बरोबर काम करता, कारण तें आमकां आवडटा. घराचें काम आसा सो सगळ्यांनी करपाक जाय, जरी हेल्पाक आसले तरी त्या स्पिडीन आमचे कडेन जाता त्या स्पिडीन आमी काम करूंक जाय. म्हटल्यार तें बेगिना जातलें. आनी त्याच बरोबर कारण तेय बीन कशें आसात, म्हटल्यार तेय बीन पोटा खातीरूच काम करता. आनी मेन म्हटल्यार हें काम आमचें सुद्दां आसा, बरोबर की ना. तर अशे तरेन मम्मी सुद्दां हांगसर हेल्प करताली. म्हटल्यार ते जे आसले न्हय फोडलेले ते सायडी कशी काडटाली, कारण मम्मी अशी म्हणटाली की पांयांक बीन तेंच्या लागूं शकता, कितें आसता न्हय खिळे बीन, आनी आपल्याक त्रास जाता तशें दुसऱ्यांक बी त्रास जाता न्हय. तेजे उपरांत हांगसर जे वेस्ट असले ते म्हटल्यार काडून सायडीक दवरया. बेश्टेच न्हय जागा आडावता आनी दवरून बी कांय यूज ना. हे जाय ते जाय करून बेश्टी जागा आडावता मागीर. सो बेश्टे कांय दवरून यूज ना, बेश्टे जागा आडावता. उडयल्ले बरें. हात पया हात. वो चाहिए प्लास्टिक वाला. जीव नाही सामको म्हणटा तसो काबार जाला, इतलो काबार जाला ना. सकाळच्यान म्हणटा तशी धांवपळ हांगा थंय, काम म्हणटा तशें सकाळच्यान चालूच. सो आतां खंय तरी मातशी फ्री जाली. फ्री म्हटल्यार अजून जावंक ना. हांगा वाट आसा आमच्या फाटल्यान मेन म्हणटा तशी, ती क्लीन करूंक जाय. आनी ते हेल्पाक जे असले न्हय ते घरा कडेन गेले. आतां असले तशे परत येतले, कारण आमचें सामान येवपाचें सिमीट म्हण आनी कितें कितें, सो ते खाली करपाक जाय. सो वदळ गेले एक्चुली. आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करता, कारण ह्या गडबडीन व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक यादूच उरना. आनी सद्या तर अशें करून दवरलां आमी. हे पळय सद्या आयचें काम इतलेंच दवरलां, फाल्यां हे सगळें क्लीन करूंक जाय. सो आय थिंक सो न्हय सामानाची गाडी येयली दिसता, सो ते आतां खाली करपाक जाय आनी ते बी येतले खाली करपाक. सो पळोवया दाखयता तांकां. सो हालत पळया तोंडाची. तर हांगसर न्हय आमचें सामान बी येयल्लें आनी तेजें सुद्दां काम चालू आसलें खाली करपाचें. आनी सांज सुद्दां जायत येयल्ली. हांगसर न्हय आमचें सामान खाली करता हे पळयात. सो आयचो दीस न्हय काबार जायत येयलो, पूण आमची कामां कितें काबार जायना. सामान जें आसा तें अर्दें खाली केलें, आतां बाकीचें जें आसा तें खाली करप चालू आसा. हे पळयात थोडेशें सद्या जितलें जाय तितलें हाडलां आमी. खोपीचें सामान हाडलां, बाकी टॉयलेट बाथरुमाचें तसलें काय अजून हाडूंक ना. आनी मम्मीचोय अवतार पळय, काम करून करून सामकें न्हय जीव काबार. आनी कपडे बीन सामके हे म्हणटा तशें.
आणि बरे हॅवी आसा पळय ते. आम्ही चिंतताली आमच्याकडे उखालतले म्हणून, बट ते भरपूर हॅवी आसा. सो चला सगळे सामान खाली बीन करून घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. तोंड पळया सामकें. 2000 years later. तर हांगसर न्हय भरपूर काळोख जाल्लो, सांज जाल्ली एक्चुली. आणि त्याच बरोबर गाडी खाली करता करता न्हय हांगसर आमगेर सोयरी सुद्दां येयल्ली. तर तेंचे म्हटल्यार आमचे जशें हे आसा की कोणूय आमगेर येयली जाल्यार म्हणटा तशी घोटी भरप आनी कितें तेंच्या कपलाक लावप हें जें आसता न्हय रीत ती सद्या हांव हांगसर करतालें. म्हटल्यार फुडें तुमकां कळटलें कोण येयल्ली ती. सो गायज आमगेर न्हय स्पेशल अशे गेस्ट येयल्या. ते म्हटल्यार न्हय मम्मी जे फार्मान कामाक वयताली न्हय थंयसून स्पेशल अशे गेस्ट येयला आनी तांकां न्हय म्हाज्या विडियोन स्पेशली येवपाचें आसलें. सो हाय बोलो हाय. इसका नाम लड्डू है. सो दाखयता तुमकां. इसका नाम लड्डू है. तुम्हारा नाम क्या है? अमीशा है. ये जॉनसन है. अर्चना. और उनका ना छोटा बेबी भी है. ये देखो छोटा बेबी भी है. सो एक्चुअली ये ना फॅमिली है. सो हिंदीन उलयता कारण तांकां कळपाक जाय म्हणून. सो हाय बोलो फिर से. सो स्पेशल गेस्ट आनी ते बीन म्हटल्यार ते गांवान वचपाचें आहा तेका लागून येयल्या. सो थैंक यू आने के लिए. फिर से आना. सो मम्मी वयता न्हय कामाक थंय ही बी आसतात. सो स्पेशली आयज येयल्ली ती आनी मम्मीच्या हातचें जेवण तांकां खूब लायक आसा. सो आतां न्हय ती वयतली. एक्चुली ती वदळ येयल्ली. व्हिडियो आतां कॅप्चर केलो, खुबशे गजाली केलो, खुबसो टायम स्पेंड केलो आनी आतां वचपाक आसा ती. सो लेट जालो भरपूर. तर चला आयचो व्हिडिओ सुद्दां हेंच्याच बरोबर एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसतलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय. गुड नाईट बोलो. गुड नाईट. गुड नाईट. सो बाय बाय. बाय बाय.